12वीचे भुरगे जे 12वीची एग्जाम्स फाल्यां सोंपता एक्चुअली ती सोंपल्या उपरांत फुडल्या वर्सा जे 12वी भुरगे वतले पयलीं आर्ट्स सायन्स कॉमर्स आनी वोकेशनल अशा पद्दतीन स्ट्रीम आसताले आनी एवरी 12वी आर्ट्स पास सायन्स पास कॉमर्स पास अशें आसतालें बट CBSE already decided that only the 12th pass not arts science commerce on the subject basis it is passed. So गोंय सरकार गोंयचे एड्युकेशन सरकार ह्या फावटी डिसिजन घेता की फुडल्या वर्सा जे 2024-25 वर्सा जे भुरगे 12वी पास जातले ते आर्ट्स सायन्स कॉमर्स वोकेशनल आसचे ना जाल्यार ते 12वी पास अशें आसतले फक्त तेजे स्ट्रीम काडून उडयता ओनली इट इज ऑन द सब्जेक्ट बेस म्हणजे जेका जे कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट फॉर द एडमिशन फॉर द फर्दर कॉलेज म्हणजे जेका कोणाक MBBS वचपाक जाय इंजिनियरींग वचपाक जाय तेचे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन म्हणजे फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी देर इज अ चॉयस यू कॅन चूज फॉर द सिविक्स सब्जेक्ट हिस्ट्री सब्जेक्ट किंवा इकॉनॉमिक्स सब्जेक्ट यू कॅन चूज म्हणजे सायन्साक वता आसतना सुद्दां एखादें जर इकॉनॉमिक्स घेवचें दिसलें जाल्यार यू कॅन चूज देर वील बी द कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट गोवा बोर्डाच्या वतीन अशें वेगळे कॉम्बिनेशन दितले त्या खातीर आमी हो निर्णय घेतलो गोवा बोर्ड वील वर्क ऑन इट आनी येता त्या वर्सा फक्त 12th पास असो गोवा बोर्डाचो निर्णय आसतलो आनी येता फुडल्या वर्साचा म्हणजे 24-25 करता म्हणून म्हाका एडमिशन घेता आसतना तशी घेतले फुडल्या वर्सा जुनाच्यान जी 12वीची एडमिशनां जातली इट इज ऑन द सब्जेक्ट बेस दिस इज अ गुड ऑपॉर्च्युनिटी फॉर द स्टुडंट टू चूज द सब्जेक्ट आनी इट इज नॉट म्हणजे जेका जो आवडटा सब्जेक्ट एखादो सायन्सीच्या भुरग्याकूय आर्ट्साचो सब्जेक्ट आवडटा आसत जाल्यार सायन्सीच्या कॉम्बिनेशनाच्या बरोबर तो सब्जेक्ट घेवपाक मेळटा आनी कॉमर्साच्या स्टुडंट्साकूय जर एखादो सब्जेक्ट फिजिक्स शिकात दिसले आसत जाल्यारूय तो ताका सब्जेक्ट घेवपाचें उरता NEP 2020 अशा पद्दतीचो चॉयस ऑलरेडी आसा आमी एक स्टेप फुडें वचून तो पयलींच इम्प्लिमेंट करपा खातीर ह्या वर्साच्या म्हणजे येता त्या कमींग एड्युकेशनल इयरांतल्यान आमी ते सुरवात करता हांव सगळ्या भुरग्यांकूय बी हाज्या खातीर शुभेच्छा दिता आनी तेंचे इन एडवान्स म्हणजे फ्युचर डिसायड करपा खातीर अशा पद्दतीची फॉरवर्ड गोईंग स्टेप हाची गरज आसा तेंच्यांनी त्या डिसिजनाचो फायदो हो खूब मोठ्या प्रमाणात भुरग्यांक जातलो हाची अपेक्षा करता. स्ट्रीम काढून उडयल्यात तुम्ही सगळ्यो स्ट्रीम आर्ट्स सायन्स कॉमर्स अशी स्ट्रीम आसची ना 12th पास म्हणल्यार एडमिशन घेवंक वयता तो ते स्ट्रीम बी तसलें कांय ना सब्जेक्ट बेस कॉम्बिनेशन्स 11th भुरग्याक तशें 11thच्याकूय तशीच 12th दिता म्हणजे 11thच्याकूय भुरग्यांक तशीच